तुम्ही उल्लेख केलो की आयचे भुरगे बेजिकली मार्क्सा कडेन चड हें जाल्यात म्हणून कितें कारण अशें दिसता तुमकां? इज इट बिकॉज ऑफ टिचर्सांची बी तशेच तरेची मेंटेलिटी, पेरंट्स काय स्वता भुरगे? खूब म्हत्वाचो प्रश्न भाई की म्हाका खूबदां दिसता आनी हांवें ज्या फोरमाचेर म्हाका उलोवपाची संद मेळ्ळी तातूंत कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्कुल्स, दोन शाळां मदली सर्त ही आमकां मारक ठरता. ती सर्त मार्क्साची जावं, ती सर्त विद्यार्थी जमोवपाची जावं, ती सर्त क्वॉलिटी म्हणून आमी जो पर्यंत एकठांय येना सगळो समूह म्हणून तो पर्यंत हें सगळें शक्य ना. आणि म्हणूनच आमचे मदिल्ली सर्त म्हणजे म्हज्या शाळेचो निकाल 100% येवचो आणि तुजो येवचो न्ही हे एखाद्या शिक्षकाक जेन्ना दिसता तेन्ना म्हाका कळना आमी कितें विचार करता ते. म्हज्या शाळेचो येवचो, तुज्या शाळेचो येवचो. आणि आतां जी नवी एज्युकेशन पॉलिसी सुद्दां आसा तातूंत संकल्पना ही समूहाची संकल्पना आसा, सगळे मिळून एकठांय जायत. तातूंत मागीर हांवें खूब प्रयोग केल्यात अक्षरशः. म्हणजे कुर्टी सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स आसा, आजूच ताजो कार्यक्रम आशिल्लो. हे 40 शाळांच्या भुरग्यांनी एकठांय येवचें, तांचे रिसोर्सीस शेअर करचे, असो एक प्रामाणीकपणान सतत 22-23 वर्सां एव्हरी इयर जी संकल्पना आसा ते पयशे येता सरकारा कडल्यान, पूण एक्टिविटीज जातात काय हें विचारपाक जाय. सो तातूंतल्यान ह्यो संकल्पना, मुळाव्यो संकल्पना राबोवपाची गरज आसा. आणि जो प्रश्न आशिल्लो तो एक तर कॉम्पिटिशन, जीवघेणी स्पर्धा, आणि दुसरे मार्क्स एके मार्क्स. आमी तांकां पळत आज मार्क्स एके मार्क्स म्हणटात, पूण आमची भुरगीं राष्ट्रीय स्तराचेर खंय आसात? ना. म्हणटकच परत एकदां आमी मार्क्सा फाटल्यान न लागता ताका पालकूय जबाबदार आसात. कांय अर्थान पालकत्व म्हणजे एकदम एक बापूय जावप सोंपें म्हणटा, पूण पालक जावप कठीण. म्हणजे आमचे पेरेंटींग ह्या विशयाचेर सुद्दां विशय जावपाक जाय. आणि सदांच हांव म्हणटा शाळा ही त्या भुरग्याचें घर जावचें आणि घर त्या भुरग्याची शाळा जावची. हें जो पर्यंत जायना तो पर्यंत ही सर्त सोंपची ना.